बजेटात तरतूद केल्ले पैसे आदिवासी कल्याणा खातीर वापरतले जाल्यार शेड्यूल एरिया नोटिफाय करपाक जाय म्हणून सभापतीचो प्रस्ताव। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूचे देशभरातल्या आदिवासी फुडाऱ्यांकडेन खासा चर्चा सत्र जाले, थंय सभापती सयत गोयचे एसटी फुडारी गेल्ले। एक मुद्दो आम्ही काल राष्ट्रपती कडेन मांडलो विशेष करून की शेड्यूल एरिया म्हणजे एखाद्या वेळार म्हणजे खर्च करतले आणि फायनान्स करतले असं जर जायत जाल्यार ती शेड्यूल एरिया नोटिफाय करप गरजेचें आसा आणि ती भारत सरकारच्या ट्रायबल वेलफेअर खात्यान नोटिफाय करपाची आसता। त्यामुळे तो प्रस्ताव आसा तांचे कडेन दवरलो की ही हो आमचो शेवटचो डिमांड आसा दवरलेलो आसा आणि जेणे करून जे आसा की तो करचो आणि भारत सरकार आणि गोंय सरकार जे एकंदर जे आसा बजेटांत पयशे दवरता ते योग्य तरेन जे आसा की ते खर्च करून की ताजी अंमलबजावणी जावची ह्याच म्हणजे म्हत्वाचें आसा। आणि ह्या संपूर्ण ज्या डेलिगेशनाक आमी गोंयांतल्यान जे 6 जाण आशिल्ले आणि तातूंत गणेश गांवकार आशिल्ले, म्हजी मिसेस सविता तवडकर आशिल्ली, हांगा दक्षिण गोंयचे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर आशिल्ले, मोहन गांवकर आशिल्ले आणि आमचे तियात्र अकॅडमीचे अध्यक्ष आसा एंथनी बार्बोस आशिल्ले। अशा तरेचे 6 अजय गावडे गोंयांतल्यान आणि त्याच बरोबर आमचो म्हणजे एक ऑफिसर आशिल्लो अजय गावडे। गोविंद गावडे मिडियान चर्चा सत्राविषयी विचारले तो म्हणटा कोणूय खंय वचपाक मेकळो। सगळ्यांची मिटींग जाली, तवडकर बीन गेल्ले। कशें आसा एसटी लिडर कोण कितें आहा तें म्हाका कांय खबर ना। कोणेन कितें काम एसटी लिडर बेश्टेच म्हणलें म्हणून तें जायना, तेंचें काम खूब म्हत्वाचें आसा। प्रत्येक जण आपल्याक जाय ही लोकशाही आसा, डेमोक्रेसी आहा, कोण कोणा कडेन वचपा खातीर कोण हाडोवपाक शकना। जे कितें गेल्ले आहा बऱ्या खातीर गेल्ले आसा अशें आमी समजुया आनी आमचे सदांच एकामेका बरोबर तेंको आसता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।